आज विषय आयलो खूब वर्सांनी ही 1961 खबर। माझे बाबा तेन्ना जे पुण्या साकून मुंबई साकून जे फ्रीडम फायटर आयले, नागा गोरे, सिंधुताई देशपांडे, सुधाताई जोशी, मोहन रानडे या सगळ्यांची मिलिटरी कोर्टान केस जाताले आणि मागीर तांकां कितली शिक्षा दिवप हे तांचे जज ठरयताले। ते फुडें सरले की आपूण तांची केस लढयता। गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक शारदा सावयकर, तांचे बाबा, तांचे भाव, तशेंच हे पुण्याचे आणि ह्या सगळ्या भागांतले जे 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 खूब हातून पडिल्ले, कादयेन पडिल्ले आणि तांची केस चलताली तेन्ना म्हजे बाबा आनी एकटेच जे एडवोकेट फुडें सरले की आपूण तांची केस चडयता। आनी ती केस चडोवप म्हळ्यार पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध उलोवप। पयशांची कसलीच इच्छा ना आनी फायटींग करप म्हणजे केन्ना तांकांय बी कादयेन घालत हें कळनाशिल्लें। चल आता तुज्या बाबाक आमी कादयेन घालता अशें म्हणून सांगलें आनी आमी म्हजी आई आमकां सामकें शॉकाद की आतां कोर्ट खंय व्हरता। मागीर कळ्ळें की पणजे कादय जे आसा पुलीस स्टेशन थंय म्हज्या बाबाक दवरला। आनी तांच्या नंतर म्हाका याद आसा तो दीस आयलो 18 डिसेंबर आनी 19 डिसेंबर, ज्या दिसा तांकां जेवण धाडपाक कोणूच ना। एके वटेन खबर कळटा अस्नोड्याचो पूल उडयलो आनी लोक इंडियन आर्मी येता आनी खरेंच हांव भायर सरलें आनी रस्त्यार पळयल्यार एक मनीस ना। तेन्नाचो काळ चली मनीस पूण कोणी म्हाका कितें करीत जिपी पाखले खापरी फिरता तर तेन्ना इल्लो सुद्दां भंय दिसलो ना। आनी एक 4-5 वरांचेर म्हज्या बाबाक जिपीन कोणी तरी पावयलें म्हणजे तांची सुटका जाली। ती गोश्ट आज म्हाका कितल्या वर्सांनी याद जाली की तेन्ना म्हाका इतलें हें कशें आयलें तीर म्हणजे प्रेमाच्या पोटी मनीस कितलो त्याग करता, कितें आपलो जीव सुद्दां धोक्यान घालता हें मागीर कळटा। तर आज ही याद म्हाका राजेंद्र बाब तुमी याद करून म्हाका दिली त्या बद्दल खूब धन्यवाद।